pathetic to say this, that he tried to sexually abuse that boy to satisfy his lust. Where this 7-year-old boy, just imagine a 7-year-old boy could not take it. He could not take that physical and sexual abuse. So he started screaming. And when he started screaming, and आपले bolsar जी knife आशिल्ली, सुरी आशिल्ली, ताजो गळो स्लीट केलो आणि ताका थंयच मारून दवरलो. Where is India heading? दुसरी केस म्हणटा ती दिल्ली सहादरा ईस्ट दिल्ली ही केस जाल्ली आसा. एक 5 वर्साची चली, तिका तेंचे ओन स्कुलान प्रिमायसिसा भितर तांचे स्कुलाचो प्युनानच तिका रेप केलो. Can you imagine a 5-year-old baby getting raped by their own school peons? Third, and the list goes on now. Third, in Hyderabad, most shameful act, and I don't know, they say there are teachers, guru असतात ती, ते टीचरींग काही ते भुरगे बापडे 5th स्टँडर्डाचे 10-11 वर्साचे शाळेत सिव्हिल ड्रेस घालून आयले आणि ताणे नोट हाडिल्ली, ताच्या बापान ताका नोट बरोवन दिल्ली that why she is come with the civil dress and not with uniform. But before she could say anything and give a justification or explanation to the teacher, it seems the teacher just dragged and forced that girl and put her in the boys' toilet in form of punishment. You are telling me, is this some sort of a punishment? एक 5thच्या भुरग्याक चले भुरग्याक जी वयात येता ती 5thच्या भुरग्याक तूं ह्युमिलेट करता आणि तुम्ही बॉयज टॉयलेटीत तिका उबे करतात आणि म्हणतात this was a form of a punishment. I don't know. I think we have failed somewhere where India is heading, and we are not an exception to it. I am saying along with this Delhi, Mumbai and Hyderabad, हांव आमची गोंयची केस घेता की बाय नेहा आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा वास्कोचे. ह्योच सरकार आशिल्लो BJPचो आनी ती गजाल स्कुलान जाल्ली. खंय तरी एक्यूज म्हणून प्युनाक और प्रिंसिपलाचे कोणा सोयऱ्याक खंय तरी पोटा उबारिल्ली एक धाकले चली प्रायमरी स्कुलांतले भुरगे ताका तांच्याच स्कुलान टॉयलेटींत रेप केल्ले आनी आयज कितली तरी वर्सां जाल्या ती केस चालू आशिल्ली, ताचेर कांयच एक्शन जावना. वेल्यान 1 स्टेप फर्दर गेल्ले आसा आनी आयज तांकां स्कूल ऑथॉरिटी जे आसता स्कूल ऑथॉरिटीच्या लोकांनी खंय बेल दिल्ली आसा. सो वेर इज दिस इज नॉट, आय एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट अदर स्टेट्स, आय एम टॉकिंग अबाउट गोवा रिलेटेड टू दिस. We send kids because we find that is their second home. School म्हणटा ते एक second home आणि आ kids are safest म्हणून आयज खंय तरी भिरांत पडिल्ली आसा आख्या भारतांतच न्ही आमच्या गोंयांतय की पेरंट्सांक स्कुलान धाडटा म्हळ्यार आमचे भुरगे बरे आसा, सेफ आसा. अरे सेक्युरिटी आसा, एंट्री आनी एक्झिट पॉयंटाचेर स्कुलार सेक्युरिटी आसा, ते CCTV आसा, ताका मॉनिटर करता, पुलीस राउंड्स अप घेतात. I think there is no fear of law in Goa at least, along with other states in India. There is no fear. कित्याक आतां हीच केस पळयात, लोकांक खबर आसा ते क्रिमिनल आसतात, ते रेपिस्ट आसतात, तांकां खबर आसा आमी असले भुरग्यांक घेवन कितेंय केलें जाल्यार कांय जावपा ना. मागता बाब परिकरा कडेन पयर ताणें म्हाका दिसता टिचर्स डे खंय तरी एक घोशणा केली आनी सांगलें की इफ टीचर्स आर टॉर्चरिंग यू ऑल कॅन ईमेल मी or you all can let me know. I am there for you all. But my dear Chief Minister of Goa, that time you were there when the Vasco incident took place. That Smriti Irani had come and cried and made a big noise. I think you all were there very much in Goa. तेन्ना तुम्ही काय करपा पावना आणि आयज हांगा I don't know, he is saying that तुमकां भुरग्यांक टिचरींनी कितें केलें आपणाक सांगा. अरे हाजेर पयलीं लक्ष घाल.